दर वर्साप्रमाण ह्याय वर्सा पणजेचे फामाद पुरुमेताचे फेस्त भरला. 4 दिसांचे हे फेस्त मंगळाराक सोंपता. ह्या फेस्ताक पुरुमेताक लागपी सगळ्यो वस्तू विकपाक आयल्यात. पळयात गोमंतक टीव्ही खातीर वर्ष आश्वेकराचो खासा रिपोर्ट. जून महिनो म्हणजे पावसाळो आणि पावसाळ्याच्या दिसांनी आमकां सुकें नुस्तें, मिरसांगो, मागीर जे कितें पावसाळ्यान आमकां जे सामान लागता ते म्हणजे पुरुमेताचे फेस्त. आणि आयज आमी हांगासर आसा पणजेन 4 दिसां खातीर पुरुमेताचे फेस्त भरिल्ले आसा. आणि आमी ह्या फेस्ताक कितें कितें आसा म्हणजे मिरसांग्यो आसतल्यो, मागीर तोरां आसतलीं, मागीर फणस, मागीर कांदे, जे कितें पुरुमेताच्या फेस्ताक आमकां मेळटा ते आयज आमी ह्या पणजेच्या बाजाराक आयिल्लीं आसा आणि पुरुमेताचे फेस्तान कितें कितें आसा ते पळोवया. तुम्ही पळोवंक शकता पुरुमेताच्या फेस्ताक हे सुकयल्ले पारे, मागीर सुकयल्ली ही आंब्याची सोलां, मागीर तशीच महत्वाचे म्हणजे हे कांदे आमकां अशे हरशिल्ल्या दिसांनी केन्नाच मेळचे ना. पूण हे खऱ्यांनीच आमकां काकीन हांगासर सांगलेलें आसा की हे वर्सभर हे कांदे आमकां अशेच उरूंक शकता, तांकां कांयच जायना आनी हे कुसा सुद्दां ना. तशेंच हांगासर आसा आमसान सुद्दां काकीन बरी सारकी तरेन हांगासर पिशवेन घालून तेका बांदून दवरलेली आसा. पुरुमेताचे फेस्त म्हणजे कितें? पुरुमेताचे फेस्त म्हणजे आदींच पासून लोक कितें जाता, पावस पाणी पडलो न्हू, वादळ पाणी जालें, लोकांक कोणाक भायर वचोंक गावना. म्हणून ते कितें करता, मिरसांगो, कांदे जावं आनी कितें अळसाणे बिसाणे, खारे, बांगडे, सुंगटां, मोतयाळी, दडयारे हे सगळे भरून दवरता. कित्याक सांग पळय, पावस येयलो काय ना न्हू, कोणाक भायर सरोंक गावना. म्हणून ते पुरुमेताचे फेस्त म्हणजे कित्याक लागून दवरला, पुरुमेत करून दवरता आनी पावस पडलो काय ना ते मागीर ते करून मागीर ती खाता. तुमचे कडेन कितें कितें आसा पुरुमेताचे? बाय बांगडे आहा, मोठे बांगडे आहा, बारीक बांगडे, सुंगटां, मोतयाळी, गांवडो आनी दडयारे आसा. मग म्हाका 22 वर्सां जालीं, हांव आतां बाजाराक बसता म्हापसा. आनी जाय जाल्यार मागीर लोक उत्सव लायता, सारस लायता, तुमच्या दिसा गोमंतक जाला पळय तेका लायता. खंय खंय इव्हेंट बी आसता न्हू, काकोलो मॉल जावं मॉल ती गोवान बी, हांव तेका बी सगळ्या प्रोग्रामाला लायता असो. आम्ही ज्योतीचे तांदूळ हाडटा, खोचरेचे, ते एक खोचरेचे आहा, जयाचे आसा, दही चवळी आहा, मेरुले आहा, आवरे आहा, नाशणे, कोथमिरी, तिरफळां, तेल आहा, आगळ आसा, आंब्याची सोलां आसा. तुमचे कडेन कांदे आसा. कांदे म्हणजे हे आतां बांदून दवरले, हे बांदून कित्या खातीर दवरप आसता? ते वर्सभर उरोंक जाय म्हणून दवरता बांदून. ओके, ते वर्सभर उरता. हय, वर्सभर उरता. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी आमकां पावसाळ्यान लागता ते म्हटल्यार नुस्तें. हें आनीक केन्नाय मेळोंक शकता. खारें नुस्तें मेळना. खारें नुस्तें तुमचे कडेन कितें कितें आसा? सुंगटां, गालमो, पेडी आसा, मागीर बोंबील आहा, बांगडे आहा. म्हटल्यार लोकांक पळय पुरुमेताच्यो वस्तू जाय त्यो आमी घेवन येयल्या. कितें आमटाण, सोलां, मिरसांगो, अळसाणे, तांदूळ, तेफळां, कांदे, हे कोणाक पळय पुरुमेताक लागता तितलो वेपार हांगा आसता. सो आमी आतां पळयले पुरुमेताच्या फेस्ताक हांगासर सुके बांगडे, मागीर तशेंच आमी पळोवंक गेल्यार सोलां, आंब्याची सोलां, मागीर मिरसांग्यो, सुक्यो मिरसांग्यो, मोठ्यो मिरसांग्यो, अश्यो तरेतरेची जे पुरुमेताच्या फेस्ताक जे पावसाळ्यान लोकांक म्हणजे समज जर वादळ पावस येयल्या उपरांत लोकांक भायर सरपाक मेळना,
तशेंच हांगासर लोकांच्या खातीर हे पुरुमेताचे फेस्त भरलेले आसा जाल्यार हांगासर सगळे जे पुरुमेताचे फेस्ताक घेवन बसलेले सगळे वेपार आसा ते सगळे गोंयचे आसा आनी सगळ्या लोकांक एक विनंती आसा की ह्या गोंयच्या लोकां कडल्यान हे पुरुमेताचे फेस्ताचे सगळे जे सामान आसा ते घेवचे आनी हे पुरुमेताचे फेस्त पणजे चर्ची कडेन हांगासर भरलेले आसा आनी 4 दीस हे फेस्त चलतले जाल्यार लोकांनी येवन ह्या फेस्ताचो आस्वाद घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आशवेकर.